नवे वर्सा गोंया भितर सरपाक शकतात 60,000 गाडयो। पुलिसांनी केल्या येरादारी व्यवस्थापन येवजण। कुठ्ठाळे सावन येरादारी घुणावपाचेर शुक्रारा जातलो निर्णय। फॉर्म्युला उपरांत साश्टीत क्रिसमस नाचाचो विशय लागला गाजपाक। काँग्रेसीचो विजयाचेर आरोप। मंत्र्याचो न्हयकार उर्फाटो गिरीशाचेरच केलो हल्लो। कोयर उखलप्यान 50 रुपया खातीर जीवेशी मारलो वांगड्याक। मडगांवची घडणूक। खाणेपार पुलाचे उक्तावण बेकायदेशीर रवीचो आरोप। पुलाचे काम अर्धकोटे। जोड रस्तो थारलो वादाचे कारण। याचिका दाखल करपाचेर विचार। येवकार तुम्ही पळयतात गोवा 365। हांव जवाहर बर्वे। आता पळयत खबरो विस्तारान। नव्या वर्साचे सुरवेक गोंयच्या येरादारी पुलिसांचेर कामाचो अतिरिक्त भार पडटलो, खास करून दर्यादेग वाठारांतल्या पुलिसांचेर। 31 डिसेंबराक गोंयांत सुमार 60,000 गाडयो भितर सरपाची शक्यताय पुलिसांनी उक्तायल्या। येरादारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी पुलिसेन होमगार्ड, IRB आनी जिल्लो पुलिसांचे मजतीन येवजण आंखल्या। राजधानी पणजे परस बार्देस आनी साश्टी तालुक्यांतल्या दर्यादेग वाठारांनी येरादारी पुलिसांक मातसो चडच त्रास जातलो। उत्तर गोंयांत 1200 येरादारी पुलीस आनी IRB जवानांच्यो 3 बटालियन तैनात करतले, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 200 येरादारी पुलीस, IRBच्यो 4 बटालियन आनी होमगार्डय नेमतले। ते भायर कांदोळे, कळंगूट आनी बागा ह्या दर्यादेग वाठारां खातीर येरादारीची खास येवजण आंखल्या। पळयात SP दिनराज गोवेकार कितें सांगता ते। So we have made arrangements in entire belt of Kalangut and Baga. Elaborate arrangements are there, and big buses will stop just before the church. The vehicles will be allowed till church. Parking place have been made at near church, Kalangut church, and it will be one-way movement. Those who are going towards Kalangut Baga, they will go and exit via Baga bridge, and they will come out. And those who are going towards Sikerim side can exit via Kandulim. No, we have permanent arrangements at the bridge. There is a permanent arrangements day and night also there. We have deployed staff, sufficient staff. That is separate. That is not included here. So we have separate arrangements at Zuari Bridge as well as Mandavi Bridge, and on either side Porvorim and Panjim City KTC bus stand, and similarly at Agasaim side and Kotalim side. It will go until 3rd. It will go until 3rd. Depending upon the movement of vehicles, we may reduce thereafter. Traffic violations, especially driving or riding under influence of alcohol, overspeeding, we will check these violations. नव्या वर्सा खातीर साश्टी, कोलवा पंचायत आनी येरादारी पुलिशेन येरादारी व्यवस्थापना खातीर नियोजन केला। पूर्व वर्सा परस ह्या वर्सा चड गर्दी जावपाची शक्यताय आसा। ते खातीर पार्किंग सुवातो आनी वन वे मार्ग निश्चित केल्यात। पळयात। कोलवा बीच सोले जायत कोणी ते आता बारीक आहा ते सगळे सफाई कोण थिंगा जिमी बिहाइंड आमी कोलवा पंचायत घर आमचो फुटबॉल ग्राउंड आहा तो आखो एकूण लेवल कोण सगळ्यांक दिल्लो आसा। आणि उपरांत एका लोमिनो साइड आणि प्लस एका जिमीज पडी साइड सगळ्या पार्किंग अरेंजमेंट आणि प्लस चेची को म्हणे 200 स्मॉल व्हेकल दाखली पार्क करून मेळटले। आता 31ची तयारी चालू आसा। आमी ज्यो मडगांवच्यान स्टाफ येतले, गाडयो येतले पळय तितके वन वे करून दवरल्यात आनी हॉलिवुडा कडसून वयतली वन वे करून दवरल्या, सो कंजेक्शन जावचें ना म्हणून सो वन वे दवरले। आनी लोकां कडेन रिक्वेस्ट की तेंच्यांनी ते कोऑपरेट करचें आनी जसो स्टाफूय भायलो येतलो आदा युनिट्साचो आनी ते असिस्ट करतले आनी वील मॅनेज। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी कोलवेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत। कुठ्ठाळे सावन वेर्णा मेरेनच्या मडगांव पणजे महामार्गावेली येरादारी कशी आनी केन्ना घोडावची हे विशींचो निमणो निर्णय सरकार शुक्रार घेवपाक शकता। कुठ्ठाळे सावन वेर्णा मेरेनच्या उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर ह्या महामार्गावेली येरादारी सुमार वर्सभर बंद जावं येता। पुलाच्या कामाक लागून आक्षी ते कुठ्ठाळे मेरेन सदांच येरादारीची गचमुडी जाता। हाचे आदी प्रवासी ट्रॅफिक जामाक लागून 2-2 वरां आडकून पडल्यात। पूण आता कुठ्ठाळे सर्कला सावन वेर्णाच्या शरयू टोयोटा शोरूमा मेरेनचो महामार्ग वर्सभर बंद करपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला। आनी ही पणजे मडगांव मार्गावेली येरादारी वास्कोच्यान गुंडावपाची आसा।
सुमार 18 किलोमिटराचो जादा प्रवास. हे येरादारीचे नियोजन करपा खातीर मंत्री विजय सरदेसायान मडगांवच्या पुलीस अधिकाऱ्यां सांगतान बुधवारा बसका घेतली. हे विशींचो निमनो निर्णय घेवपा खातीर शुक्रारा पणजे उच्चस्तरीय बसका जातली. 28 तारखेक दनपारां 12 वरांचेर आमी एक हाय लेवल मिटींग सेक्रेटरिएटान दवरल्या, जंय PWD मिनिस्टर माननीय बाब सुदीन ढवळीकर आनी हांव थंय हे डायवर्जनाचो इशू डिस्कस करतले. ताजे पयलीं हांवें हे पुलीस ऑफिसरांक आपयलेले, तांचे सजेशनां कितें आहा तीं आयकुपाक इन द इवेंट ऑफ अ डायवर्जन. वॉट आर द रूट्स दॅट दे हॅव सजेस्टेड फॉर डिफरंट क्लासीस ऑफ व्हेकल्स, LMV, मोटरसायकल्स, हेवी व्हेकल, इंटरस्टेट बसीस. ताका कितें कितें तांचें सजेशन आहा तांणी थोडीं सजेशनां काडिल्लीं आहा. लोकल रेजिडंट्स कुट्टाळचे ते बी कॉन्टेक्ट तांणी आमकां कॉन्टेक्ट केला, तांकां हांवें फाल्यां परते आपयल्या आनी ते वीथ अलॉंग वीथ कोमिनीदाद तांचें एक सजेशन आहा की दे डोंट वॉन्ट क्लोजर. दे आर सेईंग हॅव एन ऑल्टरनेट रोड वीच वील गो, कित्याक तांकां ते फाल्यां हॉस्पिटलान वचपाक जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स हाडूंक मेळची ना अशें तांचो भंय आहा. सो तांची मिटींग आमी फाल्यां घेतली. आयची मिटींग वॉज अबावट द गव्हर्मेंट स्टँड ऑन डायवर्जन. म्हजो पर्सनल व्यू असो आहा की डायवर्जन जर जातलें जाल्यार पयलीं मांडवी ब्रीज स्टार्ट जावंक जाय. मांडवी ब्रिजाचो फायदो गोंयकारांक कितें जाता हो गोंयकारांक दिसतकरूच हो ब्रिजा खातीर रस्तो बंद करपाचो, ताजे पयलीं करपाचो ना. एंड सर्टनली नॉट वेन ड्युरींग द फेस्टीव सिजन वेन पीपल आर अप टू द 10th of January. देर इज हे 7 जानेवारी मेरेन तरी गोंयांत लोक ट्युरिस्ट भरपूर आयिल्ले आसा हू हॅव कम फॉर द न्यू इयर. सो हे वचो म्हणसर पयलीं हे त्रासान लोकांक घालूंक कशेंच जायना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. येरादारी नेम मोडटल्या शिरोड्याच्या सुमार 200 लोकांक ट्रॅफिक पुलिसा कडल्यान चलनां आयिल्लीं. तांकां दिसलें शिरोड्या मोबायल दुकान आशिल्लो रामानू गुप्ताच आपल्या CCTV कॅमेऱ्यांतल्यान ते पुलिसांक धाडटा. ताचेर दुबाव घेत ताणें ताच्या दुकानाचेर मोर्चा व्हेलो. दुकान लासपाची धमकी दिली, ताका बडयलोय बी. ताच्या धनयेक सांगून दुकानांतल्यान भायरोय केलो. गुप्तान तसो आरोप केला. आपणे कसलीच फुटेज धाडूंक ना अशें रामानू गुप्ताचें म्हणणें. पळयात पुराय स्टोरी. शिरोड्या येरादारी कायदे मोडप्यांचे फोटे ट्रॅफिक पुलिसांक आपणे धाडूंक नात. लोकांक कोणे तरी फितायल्ल्यान तांचे मदीं गैरसमज पातळ्ळा. दुकान वगडावन बशिल्ल्या शिरोडेचो भुंयपूत रामानू गुप्तान आनी ताची बाजू मांडपी एका समाज वावुरप्यान पुराय घडणूक पत्रकारा मुखार मांडली. पळयात तो कितें सांगता तो. Now what happened on Saturday and Sunday is a very, very despicable incident. Now what happened was somebody started this rumor. For some reason, most of the people, most of the violations was seen in the vicinity of Shiroda Bazaar, which is where his shop is. However, if you see the photographs are all different. In most of the photographs, it is very clear, if you even bother to look at the photograph carefully, that this photograph was not taken from the CCTV camera installed in his shop. We have also found out from the traffic department that no image can be taken from a CCTV camera, because like I explained earlier, there is the app and the photograph can be only taken through the app, and the only method of sending it to the traffic department is through the app. Friday, the first incident happened. There were about 10 or 15 people who came there. Saturday, there were about 200 people who came there. And they all started abusing him. He was beaten up. A prominent member from that area punched him on his face. All this while, this gentleman was trying to sort out the problem. He went to the police. He informed the Ponda police first on Friday and after that on Saturday. But his main intention was to sort out the matter because he has been living in Shiroda for so many years. He has not sent any images to the police. We have confirmed today that the images cannot be sent from a CCTV camera. शिरोड्या 35 वर्सां रावूनय फकत लोकांच्या गैरसमजाक लागून दुकान वगडावन बशिल्लो रामानू गुप्ता सांगता, हांवें पुलिसांक फोटे धाडूंक नात. म्हज्या CCTV कॅमेऱ्याची तपासणी करात. पुलिसांक मेळिल्ले फोटे आनी म्हज्या कॅमेऱ्यात टायमिंगांचें सेटिंग पुरायपणान वेगळें आसा. पळयात तो कितें सांगता तें. सो लोक कितें म्हणटा,
PSI कोण आहा न्ही तांकां हांव सपोर्ट करता और तेणी म्हाका सांगला तांगे हें प्रमोशन करपाक आनी तेणी म्हाका सांगला तो कर म्हणून आनी तेणी कॅमेरा बसोवन दिला अशें लोकांचेर हें आहा आनी लोक तशें हें करता पण तशें कांय इनवॉल्व ना आनी म्हाजी CCTVचे मेन सांगपा मेन म्हणल्यार जे कोणी फोटो धाडला तेजी डेट आनी टायम सकयल येता म्हाजी CCTV कॅमेराचे डेट आनी टायम वयर येता तुमी चेक करा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया आता फुडल्यो खबरो. फॉर्मेलिना उपरांत आता क्रिसमस नाच साश्टी भितर राजकीय झुजाचो विशय जावन रावला. परतून एकदां गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय आणि काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारा मदीं पेटला. फातोड्डेच्या नाचाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर विजयान नुवेचो पारंपारीक नाच आडायलो. काँग्रेसीन आरोप केला. विजयान राजकीय हस्तक्षेपाचो आरोप न्हयकारला पूण जिल्लोधिकाऱ्याच्या म्हणणे प्रमाण ताका मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान सुचोवणी आयिल्ली. पळयात हो क्रिसमसाचो राजकीय नाच. काँग्रेसीच्या नुवेच्या आमदारान GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आणि म्हणयारो सिद्धनाथ बुयावा सांगतान ह्या विशयाचेर बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली. फातोड्डेच्या नाचाक लागून 24 वर्सांची परंपरा आशिल्ल्या नुवेच्या नाचाक परवानगी न्हयकारली अशें तांचें म्हणणें. क्रिसमस 24 डिसेंबर हेका आमचे नुवे एक ट्रेडिशनल डॅन्स जाता. हो डॅन्स जावपा लागल्यार 24 इयर्स जाली आनी लोक रावता हे डॅन्साक. आमगे सावथ इंडियेंतलो चड लोक म्हणटा म्हाका जाता हे आमगे डॅन्साक वयताय. हे सडनली 24th डॅन्स बँड आमगेले सेटिंग करता आसतना पुलीस येयले आनी हे डॅन्स स्टॉप करून सांगूंक लागले कित्याक ताका लायसन्स ना म्हणून लागले. लायसन्स आमगेले ऑर्गनायझरान एप्लाय केल्ले 17th आनी तेणी 17th एप्लाय करून पुलिसां 18th धाडलें. 18th तिका एंट्री जालो आहा. पुलिसांनी ताका डिले केलें 18th to 24th. कलेक्टरान इन्क्वायरी केल्यार म्हाका खबर मेळ्ळी एक तो मिनिस्टर आहा इनवॉल्व ताका लायसन्स दिना जावपाक आनी CM ऑफिसांतल्यान फोन येयलो. आतां ते कितें म्हणटाय हो ग्रामसभा ऑब्जेक्शन आहा म्हूण हिंगा हे प्लेसीक. ग्रामसभा आमकां एप्लिकेशन जाय जाल्यार हांव दिता आनी ते ग्रामसभा हेजेर डॅन्साचेर कोणाले प्रॉब्लेम ना. तेणी सडनली असो एक मनीस तयार केलो. हो एक तो थिंगा ऑर्गनायझर फूल पार्टीचो एकलो मारगांव फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएंसीलो आनी एकलो नुवेचो आनी हे आतां आमगे जेजूगे जल्मा दीस आमचो बरे भाशेन करपा लागलो डॅन्स करपा सगळे उमेदीचो. हो ते आतां आमगे डॅन्स बंद करूं लागले. हें केसो गोंयकारपण हें गोंयकारपण काबार करूंक जाता हें घातकीपण जालें. हजारांनी लोक काल थंय डान्साक येतात. तांकां अनाउन्समेंट करून तांकां धाडपा पडलें परत. ते अनाउन्समेंट करून येता सांगलें तेणी की विजय सरदेसाय इंटरफेर जालो आनी डायरेक्ट हो डान्स आमचो बंद केलो. विजय कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही ती. तुका काय लागना थंय. जशें फॉर्मेलिनाचो इशू फिशाचो इशू तूं मिनिस्टर नासतना थंय इंटरफेर जालो आनी आख्ख्या गोंयकारांक त्रास केले. ती इंडस्ट्री काबार गेली तुगेले हेजे खातीर स्वार्था खातीर. ज्या तरेन विजय सरदेसाय आपल्या पावराचो दुरुपयोग करता, आपल्या पदाचो दुरुपयोग करता, आपले जो कोण विरोधक आसा त्या विरोधकांक काबार करपाचे प्रयत्न करता. ह्या डेमोक्रेसीक हें चलना. विजय सरदेसाय आणि जे भाजपाचे सरकार आसा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी बंद उडयला. कारण एक फातोर्डा HGPDचेर आनी एक डान्स थंय जावपाचो आशिल्लो. ताणें आनी कितें आपूण ट्रेडिशनल म्हणून नवें सुरू करपाचो प्रयत्न केला. काँग्रेसीचे पत्रकार परिशदे उपरांत मंत्री विजय सरदेसायान हे विशीं चवकशी करपा खातीर दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी तशेंच मडगांव DYSPक समन्स जारी केलो. विजयान राजकीय हस्तक्षेपाचो आरोप न्हयकारला पूण फातोड्डेच्या नाचाक तेंको दिल्ल्याचें मान्य केला. फर्स्ट ऑफ ऑल फातोर्डा डान्स जो ऑर्गनायज जाला तो हांवें करूं ना. तो डान्स जो कोणें प्रायवेट ऑर्गनायज केला ताका सपोर्ट आमी केला कित्याक तो आमचो सपोर्टर आनी तो आमचो वोटर. आनी फातोर्डेच्या खूब लोकांक ताजे पास आमी वाटल्या जे आशिल्ले. हांवें पर्सनली वॉज देयर फॉर द डान्स. डान्साक परमिशन दिवप ना हें दीस डज नॉट कम इन द एम्बीट ऑफ टावन प्लॅनिंग ऑर एग्रीकल्चर ऑर आर्कायव्स ऑर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. सो आय हॅव नथींग टू डू वीथ क्लोजिंग ऑफ समबडीज डान्स. गिरीशाक फोबिया आहा 1996च्यान. ताका कावन्सिलर हांवें एकदां केल्लो तेन्ना एकूचदां तो जिखला इलेक्शन. तो आतां बाबाशानाक धरून हाडला आसतलो उलोवपाक. पूण गिरीशाची अलर्जी म्हजेर खूब पयलींच्यान आहा. इतलें की काँग्रेस पार्टीचो एक्झॅक्ट कितें स्टँड हो ताकाच कळना.
ताका ही इज ब्लाइंडेड बाय हेट्रेड टुवर्ड्स मी और द एलर्जी टुवर्ड्स मी और फोबिया टुवर्ड्स मी, विच इज वाय दे कुड नॉट फॉर्म द गव्हर्मेंट. काँग्रेसीचे आमदार आमचे बरोबर कितले भरपूर आमदार आमचे बरोबर टचान आहा आनी तांकां कितें दिसता तें म्हाका खबर आहा. तांकां अशें दिसता की गिरीश इज द ओनली पर्सन हू इज कमिंग इन द वे ऑफ द काँग्रेस गोईंग फॉरवर्ड इन गोवा. हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्याक अहवाल सादर केला अशें मडगांव DYSP राजू राव देसायान सांगले. तेच बराबर ताणें ते विशींचो ग्रामसभेचो ठरावय जोडला. दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आग्नेल फर्नांडीसाच्या मतान ताणें नाचाक परवानगी न्हयकारूंक ना. तो म्हणटा अर्ज वेळार आयलोच ना. आमचो रिपोर्ट आसता आमी धाडलो आनी डिसिजन घेवपाचें कलेक्टर नासलें. वी हॅव गिवन अवर रिप्लाय. कितें घालें तें सांगलें तें तातूंत भितर एक रिजोल्युशन घेतलें आसलें. रिजोल्युशन कॉपी लायली आमकां आनी पयलींच्या दिसाक आमकां लेटर दिलें की हांगा पार्टीज जाता जाल्यार डांस जाता जाल्यार लोकांक खूब त्रास जाता. पयलीं एक रिजोल्युशन घेतलें आसलें ती कॉपी आसली आनी वी हॅव ऑल्सो एन्क्लोज दॅट कॉपी टू द कलेक्टर रिपोर्ट. Commission never denied to them. The thing was brought, kept ready. The report reached only on 24th. But at the same time, there was also a complaint that was received with an old Gram Sabha resolution in 2015, whereby it says there were a lot of nuisance committed on parking and among other things. So basically, it was, and yes, I received a call from the CM's office. They asked to hold it for some time until they let me know further what is to be done. By then the office was closed and the staff went away, so permission could not be given. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आंगार काटो हाडपी काणी. फकत 50 रुपयां खातीर एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. घेतिल्ले 50 रुपया परत दिवंक नाशिल्ल्यान एका कोयर उखलप्यान दुसऱ्याक जिवेशी मारलो. CCTV कॅमेऱ्याचे फुटेजी वयल्यान पुलिशेन खून करप्याक धरलो. मडगांव बस स्टँडाच्या सामकार ही घडणूक घडली. 35 वर्सांचो दिल्लीचो कोयर उखलपी ओम प्रकाश चंदन ताचेच पिरायेचो गोकाकाचो ताचो साथीदार शिवाप्पाचो मंगळारा राती काटो काडलो. माथ्यार फातर घालून ताणें ताका जिवेशी मारलो. पुलिशेन CCTV फुटेज तपासून दुबावीत ओम प्रकाशाक बुधवारा दनपारा सत्र न्यायालया कडल्यान ताब्यात घेतलो. There was a fighting among them yesterday. For the deceased, they had taken 50 rupees from the accused person. This is 50 rupees from the accused person, and he was asking for 50 rupees, and he did not give. He paid him the 50 rupees which he had taken earlier, and due to this, there was a fighting between them to purchase the liquor. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. थळाव्या लोकांच्या समुदायान केल्लें मायनिंग गोंयचो मिनाचो उद्योग तिगयतले. हे मत आता राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या मायन्स मिनरल्स अँड पीपल्स हे संस्थेने उक्तायला. तांच्या मतान गोंयचो मिनाचो उद्योग चलयतना ताची बाधा गोंयच्या पर्यटन उद्योगाक जावपाक जायना. अशोक श्रीमळी हो मायन्स मिनरल्स अँड पीपल हे राष्ट्रीय संस्थेचो सरचिटणीस. तो गोंयांत येवन मिनाच्या वाठारांक भेट दीत आसता. हालींच गोंयांत आयिल्लो तेन्ना तो गोवा 365 कडेन उलयलो. मिनरांक दिल्ली आदली लिजां रद्द केल्यात तेन्ना गोंयचो मिनाचो उद्योग कसो चलोवपाक जाता हाचेर ताचें मत कितें तें पळयात. हम खनन के विरोधी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता है, उसका उपयोग की आवश्यकता है. तो कैसे उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रारूप क्या होना चाहिए, तो समुदाय आधारित, जहाँ समुदाय का सीधा अधिकार हो, ऐसे समुदाय आधारित कोऑपरेटिव बना के जहाँ जहाँ खनन की ज़रूरत है वहाँ खनन कर सकते हैं. तो एक जो कोऑपरेटिव मॉडल अपने देश में देखा जाए, अमूल का एक बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है. इसी तरह से जिस तरह से अमूल कोऑपरेटिव में बहुत सारे फार्मर्स लोग जुड़े, शुगर फैक्ट्री का शुगर का प्रोडक्शन होता है. इसी तरह से खनिज का जो समुदाय के लोग जो है वही करेंगे. सामने आप वृक्ष देख सकते हो, खेती देख सकते हो, कैश्यू का प्लांट देख सकते हो, नारियल का पेड़ देख सकते हो. यही बचाना है तो आपको खनन को संतुलित करना पड़ेगा. और जब खनन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खेतीकार जो है, वो जो कृषिकार है, वो तय करेगा कि मुझे कितना निकाल के कितना बेचना है. वो होगा
तो गोवा का जो सौंदर्य है और गोवा जो जगविख्यात जो सैलगाह के लिए वो बरकरार रहेगा। गोवा वालों को मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि नदी को बहता रहना है, ये पंखियों का जो पंखियों की जो आवाज़ है वो गुनगुनाता रहना है। प्रवासी लोग जो आते हैं जिसपे गोवा के लोगों की बड़ी आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है, और जो गोवा को सौंदर्य जो गोवा का सौंदर्य वो बरकरार रखना है, तो आपके खनन के बारे में आपको बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। केपेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. खांडेपार पुलाचे काम पुराय जावचे पयलींच ताचे बेकायदेशीर उक्तावण करपे आड केस फायल करची अशें फोंडेचो आमदार रवी नायकान मागलां. कंत्राटदारान ताबो दिनासतना केंद्रीय मंत्र्यांनी ह्या पुलाचे उक्तावण केल्ले. ह्या पुलाचे काम अर्दोकटे उरलां. जाग्याचो वाद चालूच आसा. पुला फुडलो रस्तो अजून जाल्लोच ना. ताका लागून हें उक्तावण बेकायदेशीर अशें रवी नायक म्हणटा. रवी नायकान बुधवारा खांडेपार पुलाची पळोवणी केली. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, मंत्री विश्वजीत राणे, खासदार विनय तेंडुलकार हांचे हजेरीत केंद्रीय रस्तो येरादारी राज्य मंत्री मनसुख मंदावियान 22 तारखेर खांडेपार पुलाचे उक्तावण केल्ले. हे तुम्ही कंप्लीट ब्रिज जायनासतना इल्लिगली तुम्ही हो ब्रिज उद्घाटन केला. इल्लिगल जो पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टरान तुमकां ताब्यात दिवना, तुमीच म्हणटा, तूच म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान अजून ताब्यात दिवना. जे आमची पार्टी त्या पुलाचेर तुगेले आज क्रिसमस सेलिब्रेशन करता. हे क्रिसमस सेलिब्रेशन करता आसतना त्या जेन्ना मंत्र्याक विचारलें, मंत्री म्हणटा न्हू की मंत्री म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना तें, तो कॉन्ट्रॅक्टर पळयतलो. म्हणजे दॅट मिन्स आजुनूय तो ब्रिज कंप्लीट जावना. इल्लिगल तुमी हें केल्लें आसा आनी इल्लिगल तुमी तेजें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. तुमची केस फायल करपाची गरज आसा. फोंडा हवेली बायपासार फ्लायओव्हर घालून वाट लायल्या. ह्या फ्लायओव्हराची गरजूच नाशिल्ली. ते बदला सर्कला आनी डिवायडर घाल्यार काम भागतले अशें म्हणटना रवीन ढवळीकराचेर नांव घेनासतना आरोपय केले. पळयात. हे तुमी फ्लायओव्हर घालून हे फोंडेची वाट लावन उडयल्या बायपासाची. फोंडे आनी ते आमच्या हवेली सायडीच्यान हे बायपास हे जे तुगेले कॉन्क्रीट जंगल करपाची गरज नाशिल्ली. फ्लायओव्हर घालपाची गरजच नाशिल्ली. मदीं एक सर्कल घालपाची, 2 सर्कल घालपाचे जाता आसले. पण हे सगळें कित्याक करतात? हे विटामिना लागून करता. हे विटामीन गुळी मेळटा खावपाक जाय. उक्तावण केल्ल्या खांडेपार पुलाचेर मोगो पक्षान क्रिसमस पार्टी केली. ताचेरय रवी उलयला. पळयात. ते PWD म्हणल्या पयशे ज्या कॉन्ट्रॅक्टर खबर ना, पूण त्याच पयशांचे ते डेकोरेशन केलें, तेजेर आमची पार्टी ते डान्स हे क्रिसमस सेलिब्रेशन करता. नॅशनल हायवे ही बेवारची प्रॉपर्टी. हे 5 दिसां तुमकां तुमी हे करता, हांगसर फंक्शन करता, हें करता, सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करता आनी कितें करता. हें हांगसर करपाचें न्हू, तें परमिशन ना. हे पुलाक एप्रोच रोड ना. ताजे खातीर आज पोंडा MLA रवी नायक हाणें हांगा येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी ताणें पळयलें की हे पुलाक एप्रोच रोड ना. आनी ताणें म्हटलां की हे पुलाचे सगळे इलिगल जाल्लें आसा. ताजेर ताणें आपूण इन्क्वायरी करतलो अशें म्हटलें. दुसरें हांगा क्रिसमस सिजनाक फंक्शनां जालीं तीं तो म्हणटा इलिगल्ली. ताजेर आपूण इन्क्वायरी करतलो अशें म्हटलां. हे पुलाचें इनकम्प्लीट काम आसा म्हणून सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी हांगा आयलो ना आनी आपुणूय हांगा आयलो ना अशें ताणें म्हटलां. गोवा 365 रिपोर्टर कृष्णा नायक खांडेपारच्यान. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.